आमचे उदक जाले ते पास जाले, आमी सगळे हे करून मिटींग घेतली, पास जाले आणि सगळे ठरयलें कितें बाबा एक अमावंट दिवपाचो आनी तो शेतकऱ्यांक मागीर तो वाटपाचो. म्हणजे लॉस जालो पळय शेतकऱ्यांक कितें न्हू, तो अमावंट तो त्या शेतकऱ्यांक वाटपाचो. तो आता शेतकऱ्यांक फक्त 35 जाणां वाटतले तुम्ही काय? ना 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 सगळ्यांक ना. एकदा शेतांत ते उदक गेलें न्हू त्या शेतकऱ्याक पयशे दिवपा पडटलेच. कशे दितले ते मरे कितें आसता तूं काल्त म्हणून आसता एरिये प्रमाणे मरे ते काल्त म्हणून मरे एक तेंच्यांनी पयशे खंयचे दितले? हा आता पळय हें केलें न्हू, जमले पळय ते न्हू, जमले पयशे हा नुस्तें मारून नुस्तें मारून पळय जमले न्हू, ते आमी शेअर सगळ्यांक पावयतले. कितले पयशे येतले? जमीन आसते प्रमाणे येतले. अमावंट आमचो 11 लाख सुमार आसा. 12 लाख. पान तो घेता मरे ऑलरेडी 1,16,00,000 पास जाल्लो. पण कितें जालें, थोडे आमचे शेतकऱ्यांचे भितर आमचे हें जालें आनी ते हांकां आमचे ते हें नाकारले आमी आनी ते मागीर कोण म्हाका इतलो फूट जाय तितलो फूट जाय अशें उलयले आनी ते लास्ट तो बंद पडलो. आतां दुरुस्त करपाक बीन उरला? आतां दुरुस्त करपाक उरला. कितेंय करात मात शेतकारांक भरपाय दियात म्हणून मागणी. हेजी मामलेदारा कडेन पयलीं आमी पावणे हाडटा, ते पावणेक 30 कितल्यान तुमकां सांगलें 25 शेतकाराक म्हणलें ती तो तुमकां सांगता. ती आमी ऑलरेडी पयलीं हाडली, मागीर आमी ओन करता. कित्याक बांदाक पयशे लोकांक मोडपाक मेळना न्हू, मामलेदार पयशे काडपाक मेळना. आमी ते भितर पावणे करता आनी हें करता, पयशे मोडटा बांदा बीन. हे तो सांगता तेच ते फक्त ते कोण कमिटी मारलेले पळय न्हू खाण्याक आसा न्हू तितलेच आनी एकच काशिनाथ नायक म्हणून एकटोच आसा. आणि जे तेणेन बूक तुमकां दाखयला तो बूक चेअरमॅना कडेन आसता, म्हणजे रामू कडेन आसता आनी तोच हें सगळें करता. आनी तेन्ना तेणेन बरयलें पळय न्हू वयर, तेच्या उपरांत एक जागो सोडलेलो आनी हेंची सगळ्या शेतकारांची सायन घेतली जेन्ना मामलेदार येयलो तेन्ना. आनी तेजेरूच तेणें सकयल मागीर मेन्शन केला. पयलू जेन्ना सायन घेतलेली पळय न्हू तेन्ना हें घेतलें आनी मागीर तेजे सकयल तेणें सगळें बरयलें हें सगळें आपणाचें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.